Tuja Gopan Mae Wangka Bargundo Tuja Gopan Mae Wangka Bargundo Uskoram che uske Saityo Argundo Dujagopan Mai Wangka Bargundo Duje Uslia Boy Omkarakna Zarya Sogmyakam Kangiru Kushizat Lodemsa Dushagopan Mai Wangka Bargundo Dushagopan Mai Wangka Bargundo Burgito Nisati Soglo Viswasturu Ekatadyan Mai Ulo Marta Pratu Dushagopan Mai Wangka Bargundo Dushagopan Mai
रावया सुरवातेक गायन करूया 821 नवें गीत रचून गायात. नवें गीत रचून गायात परमेश्वरा वखाणात शेक प्रितुमे वोय देवाचो गितां गायात परमेश्वराच्या मानात गितां गायोन गोडान वोय काळात ना देवाचे परगोटा तारोंकाचे ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामोदें गासुया सगल्या पोसांक उडोवया ताची कोतीक विस्मिता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय बरो दीस आनी कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. तिच्या भयणी भावानो, जरी काळोखांत एक वात आमी पेटयली जाल्यार तिचो उजवाड फकत थंयच पडचो ना, आख्खे काळोखी कुडांत तो ताचो उजवाड शिंपडटलो. तेच परी देवाचो मोग फकत एकाच जाग्यार उरोना वो एकाच मनशाशी उरोना, संवसाराच्या सगळे कडेन देवाचो मोग शिंपडटा. आनी आज आमचो खेरीत विशय ह्या नोवेनाचो मारये भाशेन मोग विस्तारूंक आमचेशी राव. तिच्या भयणी भावानो, मनीस स्वयंबानूच मोगाळ आनी स्वयंबानूच मोगाळ आसलोल्यान आमी हो मोग विस्तारूंक मारये भाशेन जण एकल्याक आमकां उलो आसा. तर ह्या नोवेनाच्या मिसांत आज पाप साहेब भाग्यवंत ग्रेगरी द ग्रेट हाचो सेवा धर्मीक उगडास आमी कोत्ता. ताचे परी मोग संवसाराक सगल्याक शिंपडावंक आमी आमकां ह्या मिसा भेटेन कृपा मागुया. आनी साबार पावटी मोग शिंपडावचे बदला आमी रागान रावल्या. दुसऱ्या सवय आमी राग दाखयला, मोगाच्यो करण्यो आमी करूंक जाताल्यो आमी फाटीं रावल्या. आनी असल्या साबार पातकांची दूख धरुया आनी सांगाती हांव पातकी उच्चारुया. हांव पातकी सोर पुदिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia, sumia, sumia kaklutko. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पोरचेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोणवाळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन वताय. भाग्यवन ग्रेगोर श्रेश्ठ गोवळ्याचे विनवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळोवंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. ह्या परी तिचे क्रिस्ती जिणेचें सुदारप पळोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं आमच्या सुम्याच्या पुता वरवीं जो खरो देव
तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोयशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकोस्ट, दुमालो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागीं सगल्या पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. मरण जावन जिवीत जावन आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावन, सोबती जावन, उत्सामोलाय वो कोलाय वो दुसरी कसली रोचना जावन, हाचें जेजू क्रिस्ता सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचें वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड कोन्न चोडटा तसलो न्हय. तो एकलोच मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. साबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सोदोल हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोचनाक दादुशी कोत्ताय. साबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसाय. साबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान दातार जुवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरावतावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवून ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे थुरथुरे धरून तांच्या वायटकारांक बरी केली. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवून दी.
जेजून तांकां म्हळें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसोवन लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले, देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले, आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं, आनी उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले, 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, युट्यूबार एक पडलेलो व्हिडिओ, आनी व्हिडिओन अशें घडटा, एक भुरग्यांची क्लास, ल्हान भुरगीं, आमी नर्सरी आमची भुरगीं आसात तशीं तांची ल्हान भुरगीं हे क्लासीन, आनी तांचो रिसेसाचो टायम जाता आनी तेन्ना सगलीं आपल्या टिफीन मेजार धरून टिफीन उक्तें करतात. पूण एकलो भुरगो मात त्या टिफिनाक पळयत रावता, उक्तो करिना, कित्याक त्या टिफीन रितें आसता. सगल्यांच्या टिफिनांत कितें ना कितें आसा, म्हजें टिफीन रितें आसा. भुरग्याक लॉस दिसता आनी तो मान सोकला घालून बसता. उपरांत तो उठ्ठा आनी मुतूंक येता म्हूण सांगोन भायर वेता. भायर सावन भितर येताना टिफीन काडून पोत्तें भितर घालतना हात घालता टिफिनाक म्हूण टिफीन ताका जड लागता. तेन्ना तो उगडून पळयता आनी टिफिनांत जायतें कितें खावूंक आसता. सर भोंवती नदर मारता आनी जें कितें टिफिनांत आसलें तें कोणाच्या ना कोणाच्या हातांत तो पळयता. तो समजता की जें कितें आपल्या टिफिनांत आसा तें आपल्या सांगात्यांनी हाडून आपल्या टिफिनांत घातलां. तुमच्या भयणी भावांनो, एक ल्हानशी देख, एक ल्हानशी कोरणी आनी एक ल्हानशी देख ही भुरगीं आमकां दितात. ह्या सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या ह्या एकल्या सांगात्याक आपलो मोग दाखयलो. मोग ताणें दाखयलो कित्याक आमी सगळीं मनशां आमी सैमान मोगाळ. मनशां सैमान मोगाळ. कित्याक आमी सैमान मोगाळ? उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या 20 वरांत 26वी वड, देवान सर्ग आनी संवसार रचलो, दादलो आनी बायल ताणें रचली, आपल्या सारक्याची ताणें तांकां रचली. आनी बागेवन जुआंव आपल्या पयल्या चिटीन 4थ्या 20 वरांत म्हणटलो, देव जावन आसा मोग, देवाचें सैम जावन आसा मोग. जर देवान आमकां आपल्या सारकी रचल्यात, आमी देवान आमकां मोगा सारकी रचल्यात. मनशाक सैमानूच देवान मोगाळ केल्यात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जुआंवाचें पुस्तक आमी उगडीत तर 15वा वर 9वी लायन, 9वी वड, तातूंत आमकां मेळटा जेजू म्हणटलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. कसो? म्हजी आज्ञा सांबाळात आनी म्हज्या मोगान रिगून रावात. कसली आज्ञा? जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात आनी म्हज्या मोगान रिगून रावात. आनी जर तर आमी जेजूच्या मोगान रिगून रावल्यात जाल्यार कोणें आमकां दोशी करूंक शकता काय? आनी तेंच आज बागेवन पावलू आपल्या चिटीन म्हणटलो, जे पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, जर आमी जेजूच्या मोगान रिगून रावल्यात, क्रिस्ताच्या मोगान रिगून रावल्यात जाल्यार कोणाच्यान आमकां दोशी करूंक जायत? संवसारांत वो पाताळांत कसलीच पदवी ना जाणें आमकां दोशी करूंक जाता. संवसारांत वो पाताळांत कसलीच पदवी ना जाणें आमकां दोशी करूंक जाता. पूण एकल्याच्यान करूंक जाता. आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडली पयस काडूंक फकत एकल्याच्यान जाता, आनी तो जावन आसा खाशा हांव. जरी तर म्हाका इत्सा ना जेजूच्या मोगान रावंक, जाल्यार हांव जेजूच्या मोगान रिगून रावचो ना. देवान मनशाचो मोग केला आनी मोग केला म्हणटच देवान मनशाक मेकळेपण दिलां. आनी हांगाय देव मनशाक मेकळेपण दिता, तूं मोगान रिगून राव वो मोगान रिगून राव नाका, तें तुजेर धरलेलें आसा. तर म्हजो निर्णय कितें काय? हांव जेजूच्या मोगान रिगून रावतां वो रिगून रावचो ना. मनीस सैमानूच मोगाळ आनी ह्या मोगाक एक जेवण कशें दिवंक, आमी मोगाच्यो कन्यो करून आमकां उत्तेजन मेळटलें जाल्यार आमी पयलीं जेजूच्या मोगान रिगून रावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 5,000 लोकांची भूक मारता. जशें शुभ वर्तमान दिला तितून भूक मारता, तितून दादलेच सुमार 5,000 आसले आनी उपरांत भुरगे आनी बायलो. फकत 5,000 न्हू, आनीकूय अदीकूय लोक आसलो. ती जेजूशी येता, जेजू तांकां पळयता, जेजू तांकां चुरचुरता आनी जेजू तांची भूक मारता.
फकत जितलो लोक आसलो तितलेच करिना आमकां फुडें मेळटा की 12 पांटल्यो ताणें भरून काडल्यो ल्हान पांटले न्हू व्हडले पांटले ती खावन धादोशी जाली आनी उरलोले ते तांणी पांट्यांनी भरले चेजून तांचे सवें आपलो मोग दाखयलो ही भुकेन आसलोली जी पिडेंत आसलोली तांचे सवें चेजून आपलो मोग दाखयलो आतां त्यो 12 पांटल्यो पुजायन काडल्यो तांचें कितें केलें काय शिव वर्तमान आमकां फुडें कांयच दिवंक ना जें काडून दवरलेलें कितें केलें तांचे लागीं त्या तेंपा फ्रीज बी नासलेल्यो दवरूंक त्यो आमी कितें करता फ्रिजीन दवरता उरलें जाल्यार आमी मागीर दुकरांक घालता पूण तांणी कोणाक दुकरांक घालें काय म्हाका दिसना जें कितें पुजायलोलें पयलीं कोण आयलोले तांकां जेवण दिलें हें पुजायलोलें तें वचून घोडे तांणी मागीर जे कोण येवंक नात तांकां घोडी वांटले आसले जे कोण भुकेल्ले आसले नोकरांनी आसले तांकां घोडी वचून वांटलें काय दाखोवन दिता की न्हूच फकत जी कोण जेजूशी आयली तांचे सवें जेजून मोग दाखयलो कोण येवंक नात तांचेशी जेजून हांगा आपलो मोग दाखयलो जेवलोले ते 5,000 दादले आसले उपरांत बायलो आनी भुरगीं दादल्यांचो आंकडो दिला बायलांचो आनी भुरग्यांचो आंकडो कित्याक दिवंक ना दर एक बरोवपी पळयत पुस्तकांत बरयता तो कोणाक ना कोणाक तरी बरयता आनी जेन्ना हें शिव वर्तमान मातेव आपलें शिव वर्तमान बरयता तो खेरीत भाशेन जुदेवांक बरयता आनी जुदेवांच्या रिती प्रमाणे तांकां फकत दादल्यांक मान आसतालो भुरग्यांक आनी बायलांक ते कचरो कसो लेखताले आनी हे वेळार मातेव फकत दादल्यांचो आंकडो दिता बायलांचो आनी भुरग्यांचो दिना कित्याक तो थंय दाखोवन दिवंक सोदता तुमी तांकां कचरो कसो लेखतात जेजून तांकां सांडूंक नात तुमकां 5,000 दादल्यांक जेवण दिलें उपरांत बायलो आनी दादले आसले तांकां जे बायले आनी भुरगे आसले तांकां जेजू भायर नासतना तांकांय जेवण दिता तांचोय मोग करता तांचे सवें आपलो मोग दाखयता कित्याक मनीस जावन आसा सैमानूच मोगाळ प्रितीच्या भयणी भावानो आपल्या पुताक तिणें मोगान वाडयलो ह्याच मोगान वाडयल्ल्या पुताक ताणें चुरचुऱ्याचें मरण दिलें तरी पूण आंकवार मारेन तांचे राग धरूंक ना तिणें तांकां मोगान भोगशिलें सगळ्यांक तिणें मोगान भोगशिलें कित्या खातीर कित्याक होच पूत जाका तिणें मोगान वाडयलो तो म्हणटालो ती सगळीं म्हजी भाव भयणां जरी ती ताची भाव भयणां म्हज्या पुताची भाव भयणां जाल्यार ती सगळीं म्हजी भुरगीं हें तिणें मानून घेतलें आनी खंयची आवय आपल्या भुरग्यांक भोगशिची ना काय खंयची आवय आपल्या भुरग्यांचो मोग करची ना काय एके आवय परी तिचें काळीज आसलें मोगाळ काळीज तिचें आसलें एक आवय जावन तिणें संवसारांत मोग विस्तारलो कित्याक सैमानूच मनीस मोगाळ आनी मारये भाशेन मोगाळ जावंक आयज आमकां जण एकल्याक उलो आसा तर आमच्या जिविताक आमी कितें घेवया आमी कितें करुया जें कितें जेजून केलें ताचेरूच आमी लक्ष घालुया ह्या शिव वर्तमान आज पळया जेजू 3 वस्तू करता पयलीं तो तांचेर नदर घालता जेजूची नदर लोकांचे असोकतायेचेर दुसरे सुवातेर जेजू चुरचुरता जेजू तांचे चुरचुरे करता आनी तिसरे सुवातेर जेजू एक मोगाची कोरणी करता पयले सुवातेर जेजूची नदर जेजू तांकां पळयता ती भुकेल्यांत ती पिडेंत आसात आमकांय उलो आसा दुसऱ्याचे अडचणेचेर नदर घालूंक न्हूच आमच्या जिविताचेर पूण आमच्या घरांत पळोवया कितल्या जाणांक अडचण आसा आमची जनेलां उगडुया आनी पळोवया आमच्या शेजाऱ्याक कितल्या जाणांक अडचण आसा आनी शेकी आमची दारां उगडुया भायर सरुया आनी पळोवया समाजान आमच्या कितल्या जाणांक अडचण आसा तांच्या कश्टा दुखाचेर आमी आमची नदर घालुया दुसरे सुवातेर जेजू तांकां चुरचुरता हांगा जेजूची भावना दिश्टी पडून येतात आमी मनीस आमकां सगळ्यांक भावना आसात इमोशन्स आसात ही आमची इमोशन्स आमी भावना आमी जागी करुया जरी तर म्हजें काळीज फातरा भाशेन निबर आसा जाल्यार कापसा भाशेन मोव करुया आनी शेकी जेजू थंयच रावना नदर घाली तांचे चुरचुरे केले आनी उपरांत जेजू तांकां पिडेंतली बरी करतलो तांची भूक मारतलो तांचे सवें ही मोगाची कोरणी करून दाखयतलो आमी घालता नदर आमकां दिसती पडटा कांय पावटी आमी कोत्तात दिसनासल्या भशेन कोत्ता पूण जायते पावटी आमी घालता नदर पळयता आमी जायतो जाण कश्टा त्रासान सांपडला आमी चुरचुरे करता भोंगो बावड्याचे हें कित्याक घडलें काय हें उलयता आनी आमी वेता तो बावडो आसलो तो थंयच आसा आमची नदर घालून आमी चुरचुरे धरल्यात कितें ना कितें फायदो ताका जाला कांयच जावंक ना आमी म्हणटले हांव करिना आनी कोणूच येवन ताचो आदार करतलो
आज जेजू आमकां सांगता तो आनी कोणूय म्हणटा तो तूं जाव, तूं दी आदार, तूं मनीस मनीस सय मानून मोगाळ, तुवें ताका तुजो आदार दिवचो. कित्याक जसो हांवें तुजो मोग केला तसो तुमी सगल्यांनी एकामेकाचो मोग करचो. प्रितीच्या भयणी भावानो, आज हो खेरीत उलो आमकां मारये भाशेन मारयेन मोग केलो, जेजून संवसाराचो मोग केलो, मारयेन हो मोग विस्तारलो, तेच परी आमी हो मोग विस्तारूं. कित्याक आमी मनशां आनी मनशां सैमानूच कितें मनशां सैमानूच मोगाळ. भेटून वेळार गायन करूया C39 उंडिया आनी सोर्या बोरी. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरबुदा देवपाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली. तोच योजना आज बागेवन ग्रेगोरीच्या परबे सुमयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुज्या बोगसणे आनी सुबाम जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्परा देवा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सोर काळे आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवन ग्रेगोरीक तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचे गिन्यान उसवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच स्वर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci sarà, Gesù non viene tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर्नुता, फिलीप आनी जाकोब, सांजुजे वाज आनी सोर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्नुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावो ना, म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सोम्या आमच्या काळजान शिव वेतना गायन करुया. D40 सुर्गी उंडो जेजून दिलो.
आमचे आत्मी बुकेक पावलो ये Jesu wegin tu ye otmo tuka givung grauta ye Jesu wegin tu ye otmo tuka givung grauta surgi chevon Jesu dita आपली कुडमास समोर पिता देवा मेंड्रो आपूण जाता आमा मनशां खावूंक दिता ये जेजू बेगीन तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता Yeah, Jesus, wegin tu ye, otmo tuka, givung rauta, magadevan, manadilo, kuri gotai, totitalo, surgi undo, Jesus dilo. What me gotai toditolo yeah Jesu wegin tu ye ot mo tuka givung rauta yeah Jesu wegin tu ye ot mo tuka givung rauta Povitostin hacizada Ostirupan Jesurauta Jeunarupan Karsandrikta Munshangotai Divusutta Yeah Jesu Wegin tu ye Otmo tuka givung rauta yeah Jesu wegin tu ye Otmo tuka givung rauta प्रार्थूया
स्वर्गीच्या बापा जेजूचो पूत आमचो एकलोच करू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पसणाक तुवें दिल्लो चिवो उंडो ताचे कडचें तुजें सोपून सोत शिकूंक आमकां उर्बेन बोर आनी त्या स्वता प्रमाणे माये मोगाच्या कोडण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी हें आमी मागता बागेवन ग्रेगोरीचे पोरबे सुमया तुज्या पुता जेजूचे नावीन परतून एकदां उगडास कोत्ता उमाव घेवंक कोणें फुडें येवचें न्हय सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सव्वे आसूं आनी सोर पयदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन मुनीस सैमानूच मोगाळ मारये भाशेन होच मोग संवसाराक विस्तारूंक त्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार शेवटाक गायन करुया T12 भोव मोगाड माय